आमच्या प्रोग्रामात कशें आसलें एक स्मारक खंयचे आमी हे क्लिननेस ड्रायव करचे हे सगळे गोष्टी कित्याक करचे तर तुमकां खबर आसतलें आमचो हो देश स्वतंत्र जावपाक कितलेशेच स्वातंत्र्य सैन्यांनी आपले बलिदान केलें आसा आपलो संवसार सोडून ह्याच्या फाटल्यान लागलेले आसा आज तर आमी खूब धन्यवाद आसा हे स्वातंत्र्य आमी सगळे जाण एन्जॉय करतात त्याचीच एक भावना म्हणून ही भावना परत परत खास करून आमचे हे भुरगे शाळेंतले आसा ते जावपाक जाय हेचो इम्पॉर्टन्स कळपाक जाय म्हणून आज एक क्लिननेस फाल्यां आमी जो दवरला ती पदयात्रा दवरला आतां जशें डॉक्टर कस्तुबान सांगला तशें फाल्यां सगळ्यांनी पार्टी म्हणजे पॉलिटिकल इनडिफरन्स सोडून सगळे NGOज महिला मोर्चा युवा मोर्चा सगळ्यांनी आमी शांतादुर्गा सर्कला कडेन 5:30 मेळया शार्प संक आमी ती पदयात्रा सुरू करुया सबंद आमी मार्केटात रावन घेवन तीच परत सोंपोवपाची तशी वचची कोणाक आनीचे म्हणजे कोणाक मशाल यात्रा सगळे तिरंगा बी सगळ्यांची अरेंजमेंट करतले आनी ह्या प्रोग्रामाचो कॉर्डिनेटर संजय म्हापसेकार सगळे कॉर्डिनेट करतलो आणि अनिकेत चणेकार करतलो सो तांच्यांनी हे करतले आणि 15 तारखेक स्वातंत्र्य दिन आसा सगळ्यांनी स्वातंत्र्य दिनाक पार्टिसिपेट जायात आमचो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसानूय स्वातंत्र्य दिन आसतलो आमची म्युनिसिपालिटी आमच्या लिडरशीप ऑफ अंडर द लिडरशीप आमचे चेअरमॅन ते करतले शाळेंनी आसतले तुमकां सगळ्यांक पयलीं 15 ऑगस्टाच्या खूप खूप शुभेच्छा दिता आणि तुम्ही सगळेजण आयल्या बद्दल धन्यवाद स्मारक आसा आमच्या दिवचले वाठारांत साफ सफाई करप तशेंच मागीर एक तिरंगा यात्रा काडप तशेंच प्रत्येकाच्या घरात तिरंगा फडकोवपाचे असे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा आणि हेचोच भाग म्हणून आमचे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हेच्या मार्फत आयज हांगा जी स्मारकां आसा त्या स्मारकाची आमी साफ सफाई करून तांकां आमी गार्लँडींग करतले आणि 15 ऑगस्टाच्या पयलीं एक देश प्रेमाचें तें वातावरण आसा राष्ट्रभक्तीचें वातावरण आसा ते आमी वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न करतलो